ज्यो प्रायवेट इंडस्ट्रीज आहा गोंयांत थंय 75% रिजर्वेशन फॉर गोवन युथ्स, लोकल युथ्स इन प्रायवेट इंडस्ट्रीज हो आमचो डिमांड आसा. त्या संदर्भात आमी सरकाराक पत्रूय बरयल्लें आसा आनी तेजे मार्फत आमी ही आमची मागणी दवरल्या आनी सांगल्या की विधानसभेन ह्या संदर्भात एक बील घेवन येवचें जेणे करून जे आमचे लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ आसा, जे आमचे भुमिपुत्र आसा, हांकां गोंयांत ज्यो प्रायवेट इंडस्ट्रीज आसा हांकां थंय नोकऱ्यो मेळच्यो. आज आमी पळयता की गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो येदो व्हडलो विशय आसा, ज्या बाबतीन सरकारान कंप्लिटली ह्या विशयाचेर दुर्लक्ष केल्लें आसा. सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर ना, मात्तूय सिरियस ना. फक्त आमकां एकूच सरकारा कडल्यान पळोवपाक मेळटा तें म्हणल्यार आश्वासनां. आनी आश्वासनां नेमकी जेन्ना इलेक्शन्स तोंडार येता तेन्ना ही आमकां आश्वासन्स पळोवपाक मेळटा आनी आयकुपाक मेळटा. म्हाका याद जाता 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाल्लो आनी महादेव नायक तेन्ना इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आशिल्लो, तेन्ना तेणें गोंयकारां खातीर 50,000 नोकऱ्यो घेवन येवपाचें आमीश दाखयल्लें. ते 50,000 नोकऱ्यो आज पर्यंत खंयचे गोंयकाराक मेळ्ळे, कितें मेळ्ळें हाजो कांयच हिशोब ना. वयल्यान जाल्यार 2017 जेन्ना परत इलेक्शन जाल्लें, 2016 ह्याच आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान 10,000 नोकऱ्यो दिवपाचें परत आश्वासन दिल्लें 2016 कित्याक 2017 एसेंब्लीचें इलेक्शन आशिल्लें आनी तें गोवा शिपयार्डा मार्फत तें दितलो अशें ताणें तेन्ना आश्वासन दिल्लें. तेजें आजून कांयच खंय जाल्लें ना. कोणाकूच ह्यो 10,000 नोकऱ्यो खंय गेल्यो, कोणाक गेल्यो, कोणाक ताजो कांयच हिशोब ना. तेजे उपरांत आतां तुमी आयकता आसतले की जेन्ना जिल्ला पंचायत इलेक्शना कडल्यान जें आतां एक परत सद्या बोवाळ चल्ला तें म्हणल्यार 10,000 नोकऱ्यांचें परत प्रमोद सावंत सरकार एक आमच्या गोंयकारांक, गोंयच्या तरणाट्यांक एक फटोवपाचें आश्वासन तें म्हणल्यार 10,000 नोकऱ्यो दितले. 2019 रेजिनाल्डान ह्या संदर्भात एक प्रायवेट रेजोल्युशन मूव केल्लें की तेजो डिमांड होच आशिल्लो की 75% रिजर्वेशन हाडचें. आनी ह्या तुमी पळयता आसतले की आंध्र प्रदेश आनी हरियाणा गव्हर्मेंटान पसून ह्या संदर्भात ही अशी बिलां पास केल्ली आसा की ह्या सरकारान ह्या बाबतीन बील घेवन येवचें जेणे करून ज्यो गोंयांत प्रायवेट इंडस्ट्रीज आसा आनी जो आज मोठ्या प्रमाणात जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो आज इशू आसा हो जर टॅकल करतले जाल्यार एक तर गोंयांत प्रायवेट इंडस्ट्रीज हाडपाची गरज आसा आनी प्रायवेट इंडस्ट्रीज हाडटकीर तांकां एक कंडिशन घालून की बाबा जेन्ना इंडस्ट्रीज तुमी येता आनी तेन्ना तांकां प्रोविजनल जेन्ना लायसन्स दिता ह्या प्रोविजनल लायसन्सानूच कंडिशन घालून की बाबा हें तुमी 75% हांगा लोकलांक एम्प्लॉय करतले आनी समज ते आनी फायनल NOC दिवचे पयलीं समज जर तुमी ते नजरेक आयलें की बाबा हितून ती क्रायटेरिया तुमी फुलफील तेंच्यांनी करून आज 2012तल्यान आज 8 वर्सां जालीं. आज तुमी अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करुना तो करुना. आज तुमी अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स प्रॉमीस केल्ल्या सरकारान जे शिकून भुरगे जे बेकार आसा तेंच्या खातीर अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स दितले म्हणून ते पसून आज 4,000 रुपयाचे अनएम्प्लॉयमेंट डोल्स आज खंयच्याच मनशा पर्यंत पावल्ले ना. सरकारान एक तर जशें म्युनिसिपालिटीक जे तुमी अमेंडमेंट हाडलेले ऑर्डिनन्स काडलो आनी अमेंडमेंट हाडलें जे आज विड्रॉ केला अशा तरेचें हें कित्याक हें आज पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन जायना. हें जो 75% रिजर्वेशन आसा हें आज पर्यंत तेजें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें ना. सो एक ऑर्डिनन्स काडून तरी हो तुमी हें लागू करचें जेणे करून 75% गोंयकारांक आमकां हांगा ह्या इंडस्ट्रीजान रिजर्वेशन मेळटलें.